कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। काय सुधीर ढवळीकर सारखो माझो एक व्हडलो भाव आयज त्यांनी म्हाका ल्हान तुमकां कोणाक खबर ना, तुम्ही सगळे नवीन यंग दिसता, तुमकां खबर नासतलें तें म्हाजे आनी सुधीराचें कितें म्हाका स्कुलाक पावपी तो म्हाका फायरींग दिवंक जाय आसलें म्हाजे वडील तेका सांगताले, अरे सांग रे तेका कितें तर शिकतलो काय कितें। हांव सदां म्हणटा म्हाज्या वडिलांक, तुका केन्ना दिसलें की हांव मंत्री जातलो आनी हांव आरोग्य आनी देशाचे राज्याचे पॉलिसी हांव करतलो। तो म्हणटा आपल्याक केन्ना दिसूंक ना, तुजें जे भुरगेपणान जे वांडपणां केल्या तेंच्यान म्हाका कळोंक ना की तूं मंत्री जावं शकता काय कितें जावं शकता। हे सगळें सुधीराक खबर आहा, तो आमचो फॅमिली सारको मेंबर, तेणी आयुश्य काडलें। आयज तुमकां तेजें सांगता, मडकय मतदारसंघान जायते लोक येतात, पण मडकय मतदारसंघान आयज राष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी आनी भारतीय जनता पार्टीची युती कित्याक आहा? तेका जितको मान आमच्या पेक्षा चड मान तेका दिल्ली गावता। कित्याक गावता? आयज तो दुयेंस आसलो तरी बी म्हाका एकट्याकूच खबर आशिल्ली की तो बरो नाशिल्लो म्हणून। आयज तो बरो नाशिल्लो तरी बी तेणी ऑपरेशन करून तेणी काम करपाचें केन्ना सोडूंक ना। तो जेन्ना हॉस्पिटलान आसलो तेजे चल्याक तेणी हांगा दवरलें की लोकां मदीं वचून लोकांची सेवा खंय अडचण लोकां मदीं येवं न्हय, पूण ह्या तरेचे राजनेता आनी ह्या तरेचे नेतृत्व मडकयचे लोकांक नशीब की सुधीर ढवळीकर तुमचें नेतृत्व करता आनी ह्याच तरेचें नेतृत्व फुडें वयतलें। हे आमकां दोगांक खबर आसा, आमकां कितें सांगलां तें जायते लोकांक खबर आसा, पण ते दुर्लक्ष करता, ते खबर ना म्हणून दाखयतात। आतां आमी कितें करपाचें तांकां खबर ना म्हणून। आयज आमी दोगूय आमी जायते परिवर्तन जायते हांवें पळयलां। हांव भारतीय पक्षाचो एक कार्यकर्तो आनी हांव कार्यकर्तो म्हणून काम करता, पण त्याच बरोबर ह्या तरेचे नेतृत्वाक बी सलाम मारपाची गरज आहा। कारण हे मनशा खातीर तुमी याद आसतली तुमकां सगळ्यांक, घरां बांदपाची खंयच्यान चालू जाली, शीट दिवपाचें कोणी चालू केलें, टाकयो दिवपाचें कोणी चालू केलें? आयज ते कोण पडोन घरा बसले तेणी चालू केलें काय सुधीर ढवळीकरान चालू केलें? आयज सामान्य आनी गरीब मनशाचे जिवनान वेगळ्या तरेचो आदार दिवपाचें काम ह्याच सुधीर ढवळीकरान केलें आनी तो करीत आयिल्लो आसा।